सो आयज बेल एप्लिकेशनाची हियरींग आसले परेश सावर्डेकराचे कितें जालें तितून? कोर्टान ऑर्डर पास केला आता अजून ॲक्च्युअल कॉपी मेळूं ना. द कोर्ट हॅज सेड दॅट सिन्स सबस्टॅन्शियल इन्व्हेस्टिगेशन इज ओवर, his further custody will not be required. We also said that we don't need his further police custody. So the court has granted bail and conditions घाल्या. किती आसा कंडिशन्स? Conditions bail bonds of 1 lakh with sureties in the like amount. Magir he has to report to the investigating officer first upon release for 1 week, 10 to 1 each day for 1 week. Thereafter, as and when called by the investigating officer, not to leave the state of Goa, give his passport details to the IO, not to tamper, in general the normal conditions of not tampering with evidence, witnesses, and to be available when the trial commences. बाणस्तारी जो एक्सिडेंट जाल्लो तितूंतले ते मेन एक्यूज आसलो ड्रायव्हर आसलो श्रीपाद उर्फ परेश सिनाय सावर्डेकर, ताजे बेल एप्लिकेशनाचेर हियरींग आसलें. आयज कोर्टान ताका कंडिशनल बेल ग्रांट केला. फाटले एक्सिडेंट जावन आतां पर्यंत 18 दीस ते कस्टडीन आसले. पयलीं पुलीस कस्टडी आनी मागीर 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी तांकां दिल्ली, ती अजून कंप्लीट जावन नासली आनी तांचे बेल हियरींग हायकोर्टा मुखार सुनावणी केली. तांकां कंडिशनल बेल दिला. कंडिशनल बेल दिवपाक म्हणजे जे इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी आसली क्रायम ब्रांच तेंच्यांनी म्हटलें आमचें चडशें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आहा आनी फर्दर कस्टडी नॉट रिक्वायर्ड असो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो. तेजे उपरांत कंडिशनल बेल दितना तांकां कंडिशन घातला ते 1 लाख रुपीज पर्सनल बॉन्ड इक्विवेलंट व्हॅल्युआचो शुअरिटी आनी मागीर तेणी 1 वीक क्रायम ब्रांचीन वयचें पडटलें सकाळीं 10 ते 1 मेरेन. तेजे उपरांत जेन्ना IO इन्व्हेस्टिगेशना खातीर आपयतले तेन्ना हजेर रावची पडटली. गोंय सोडपाक मेळचें ना, विटनेसा कडेन इंटरफियर जावपाक मेळचें ना, हे सगळे कंडिशन, आनी गोंय सोडपाक मेळचें ना. पासपोर्ट डिटेल्स IO म्हणजे क्रायम ब्रांची कडेन दिवचे पडटले. हे कंडिशन घालून हो बेल कंडिशनल बेल सावर्डेकराक ग्रांट केल्लो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.